सॉरी मागचे वाट सोडा मॅडम. आई ताई अक्का आई वाट सोडा. आई ताई अक्का मागचे वाट सोडा. सर थांबा. मागचे वाट सोडा. मागचे वाट सोडा मॅडम. मागचे वाट सोड. 2 मिनटं वाट सोड. काढ बी ना. सेम सर बैठो. सेम सर. तुमचे कॅमेरा बी पडत रे. महिलांच्या साडी पोया मॅडम. तुम्ही लोकांच्या साडी उठा. भाई कहाँ से जाऊँ? भारत माता की वंदे महिला मोर्चा मोदी जी आप आगे बढ़ो. नारी शक्ति जिंदाबाद. नारी शक्ति. आमच्या भारतीय जनता पार्टी
तो असं सायडीक मरे तो स्विमिंग कसं काय त्या सायडीक माझा मोबाईल कुठे आहे रे? तू पुढे चल. पुढे चल बिंदास. सायडीक मरे तुमच्या दाखव रे कुठच्या फ्रेममध्ये. विरोध करा हे तुमच्या पहिलीच्याच चालू राहिले असा आमच्या सगळ्यांना खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यानच खरे देशाला महिलांक सगळ्या रिस्पेक्ट मेळटा. तुमच्या बरोबर एक घोषणा करताले तुम्ही सगळ्यांनी त्याच्यावर परत म्हणपाची आसा काँग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान, कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान. आमकां खबर आसा की ते फक्त प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आसतले किंवा खंय उलोवपाच्या टायमार तेन्ना ते म्हणटात की नारी शक्ती कितलें म्हत्व दिवपाक जाय, नारी शक्ती खातीर इतलें करपाक जाय, पूण प्रत्यक्षात करपाची जेन्ना वेळ येता तेन्ना ते सदांच फाटीं सरिल्ले आसा. अशें ह्या गुणरक्षी काँग्रेसच्या आमी हांगासर सगळ्या तुमच्या सगळ्या महिलांच्या वतीन आमी निशेध करता. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की संधी मेळटाली ताका विरोध करपी सगळे विरोधकांचो आक्रोश आसा. आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन आयज ह्या आक्रोशान आमचे जे आमी जाहीर करता की महिला शक्ती आसा ती आमी काँग्रेसीचे आमचे लिडर आसा तांचे कडेन आमी केन्नाच ताका माफ करपाना आनी जेन्ना जेन्ना ते आमचे कडेन येता आमचे कडेन मत मागपाक येता पयलो प्रश्न आमी ताका हो केलो की तुमी आमच्या आरक्षणाक विरोध कित्याक केलो, आमकां आरक्षण मेळपाक जे कार्य जावपाक आशिल्लें कित्याक जावंक दिलें ना. हाजे फुडें आमचे मुखार आसा आमी उलोवपाक दिव्या राणी मॅडम तर हांव ताचे कडेन मागता की ताणें आपले 2 शब्द उलोवचे. मोदीजी आप आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टीचा नमस्कार. आपण उपस्थित मुख्यमंत्री गोय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, आमचे पार्टी अध्यक्ष दामोदरजी, आमची आमदार लायला, म्हणजे सगळी महिला हांगा येवकार की आमी हे आमच्या महिलांच्या हक्का खातीर आमी सगळीं हांगा जमा जाल्या. जे भारतीय जनता पार्टीन वुमन्स बील जे 2023 पास केल्ले दोन्ही हावजांनी ते बील फुडें वचपाक दिवना आनी हे कोणें फुडें वचपाक दिवना हे सगळे विरोधी पक्षांनी काँग्रेस पार्टीन, कित्याक तांकां आमची भलायकी नाका, आमची महिला फुडें वचपाक नाका. आमकां जर महिला जर फुडें आज जर सरतली जाल्यार राजकारणांत तांकां इक्वल हक्क मेळपाक जाय जसो पुरुशाक मेळटा. आनी तो कोण दिता 2014च्यान जे महिलांक आमी पळयता की हक दिला तो फक्त माननीय मोदीजीच दिल्लो आसा. ज्यो स्किमी आमच्या महिला खातीर केल्या 2014च्यान त्यो फक्त आमी पळयल्या की वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी महिला खातीर त्यो फक्त आमी आमचे भारतीय जनता पार्टीन आनी मोदीजीन महिला खातीर स्किमी केल्ल्यो आसा. आनी हे जे बील पास जर जाल्लें जाल्यार आमकां प्रत्येक महिला खातीर एक आरक्षण मेळटा आशिल्लें, प्रत्येक महिला खातीर आपले स्वप्न आपले हक्का खातीर आमकां एक स्थान मेळटा आशिल्लें शासनान आनी प्रशासनान. आनी हें करपाक तांणी दिवना. आमचे प्रत्येकाचे आमचे हक्काचेर तांणी पांय दिल्लो आसा, आमचे स्वाभिमानाचेर अभिमानाचेर तांणी पांय दिल्लो आसा. आनी ह्या आयकुपा येना म्हाका दिसता मायंड सगळो वायब्रेट जाता, क्लियर ना हें. पूण सांगपाची गोश्ट एकच की जे हे आमचेर अन्याय केला महिलाचेर तो ह्या एक पार्टीन केल्लो आसा, विरोधी पक्षान केल्लो आसा आनी काँग्रेस पार्टीन केल्लो आसा. हय की ना? जे
पार्टी आमकां फुडें व्हरता ती भारतीय जनता पार्टी आणि जे आमकां आमचे सगळे स्वाभिमानाक आमच्या हक्काक ते सगळे कुचलून उडयला ते सगळे खंयच्या पार्टीन गेला काँग्रेस पार्टी हाय हाय काँग्रेस पार्टी खंयच्या पार्टीन आमकां फुडें वचपाक दिवना काँग्रेस पार्टी खातीर आमी कितें म्हणपाचें काँग्रेस पार्टी आमचे प्रत्येक महिलाचे जे स्वप्न आशिल्ले एक हक्क आशिल्लो तो जर फुडें आमकां व्हरपाक जाय आशिल्लो जाल्यार हें बील इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसली आनी तें हें आमकां करपाक दिवना म्हणटकच आमी हाचो निशेध करता आनी आमी हांगा सगळीं फुडें वचपाक सगळीं एकत्र येवपाक हांगा सगळीं जमा जाल्या हांव इतलेंच सांगता की आमी प्रत्येकान येवजूपाक जाय जेन्ना ते तुमचे कडेन थोडेच म्हयन्यांनी वोटींग मागपाक येतले मतां मागपाक येतले कित्याक इलेक्शन रोखडेंच जातले थोडे 7-8 म्हयन्यांनी तेन्ना तुमी तांकां धडो शिकोवपाक जाय तेन्ना प्रत्येक महिलांक तांकां विचारपाक जाय तुमी खंयच्या हक्कान आमचे कडेन मत मागपाक आयला तुमी धडो शिकयतले की ना प्रश्न करतले की ना कित्याक महिलांचो हक्क ज्या पार्टीन दिल्लो आसा त्या पार्टीन तुमी प्रश्न करतले की ना बरं आता हांगा मागीर आमचे तेलंगा बाई कडेन येता आयज आमच्या मदें आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत अध्यक्ष बाबू नाईक बाय DBR आणि आमच्या बाय स्वर्धा सगळे महिला शक्ती प्रेस मीडिया आयज आमी मुद्दम करून सगळीं एकठांय जाल्यार निशेध करपाक की एप्रील आनी 17 तारखेर आमचे एमेंडमेंट वुमन रेजर्वेशन बील काँग्रेस पार्टी आनी तांचे अलायन्स पार्टी they blocked the bill, they failed the bill. Yes, निषेध करपाक आमी सगळीं एकठांय जातली भारतान आनी आमच्या गोंयांतूय we are women are 50% of the population of the country and of our state. आनी हो आमचो हक आमचो प्रायम मिनिस्टर आमच्या खातीर लढलो पूण काँग्रेस पार्टी आनी ताचे अलायन्स पार्टी they blocked the bill आणि ताका लागून आमी निशेध करपाक हांगा एकठांय जाल्ली सांगलाच्या प्रमाणे इन अनदर 6 months टायम आमची इलेक्शन आसा आनी हेच पार्टी आमकां वोट मागपाक येतले दॅट टायम वी हॅव टू आस्क देम कसल्या तोंडान तुमी आमकां वोट मागपाक येयला वेन यू हॅव ब्लॉक द बिल वेन यू हॅव फेल्ड द बिल बट स्टील वी डोंट लूज आवर होप मोदीजी है तो मुमकिन है so I really thank our honorable Prime Minister Modi ji and thank our Bharatiya Janata Party for standing by women always. Thank you. भारत माता की जय भारत माता की जय. सगळ्यात पहिले आम्ही नारी शक्तीसाठी खरंच पाठीला आणि ह्याच्याकडे ज्यांना आमच्या इथे पंचायतीन ते आम्ही आपले जे कामगार असतात की लहान आम्ही आज सुरू केलं असतं की महिला सरपंच असतात आणि आम्ही खरंच कमी पडला त्या खातीर जे रिझर्वेशन सरकार दिलं नाही ते ह्या विरोधी पक्षांनी ज्या पक्षांनी आमचा विरोध केला आहे आमच्या टिपाक त्यांचा निषेध करपाक आम्ही आज आमचा विषय असा आम्हाला पुढे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष माननीय श्री राहुल यांच्याकडे ठिकाणी आमच्या संबंधित करते आयचो हो येदो व्हडलो जनसुत्र आहे नारी जो दाखोवन दिता की आयच्या जन आक्रोश यात्रेक भितर ह्या नारी शक्तीक आपली शक्ती दाखोवन दिल्ली आसा आनी हे आक्रोश यात्रेक आमकां संबोधीत करपाक आपले मदीं आसात गोंय राज्याचे आमदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या आमदार जिल्हा लोबो आमदार राणी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्ष सोमनाथ तेंडुलकर जिल्हा पंचायतीचे मेंबर अध्यक्ष रेश्मा बागोडकर आणि हांगासर जमिल्ले सगळे
म्हशीच्यो म्हशी आता येवपाक लागल्यात आयकोपाक येता जवळजवळच्या 5,000च्या संख्येन सगळी नारी शक्ती एकठांय जाल्ली आसा ती काँग्रेसीचो निषेध करपाक लागून ज्या काँग्रेसीन 17 तारखेक आमकां एक ऐतिहासीक क्षण आशिल्लो वादाचो दीस आशिल्लो की नारी शक्ती रिजर्वेशन करून नारी शक्ती पार्लिमेंटान आपले स्थान घेवपाक जाय तो तांच्यांनी जनतेचो नारी शक्तीचो तांच्यांनी विश्वासघात केलो ह्या म्हणून ह्या काँग्रेसीचो निषेध करप तितलोच कमी आसा हांव मुद्दाम सगळे नारी शक्ती मंथन करतना एक प्रश्न विचारता ह्या बिलाचें नांवूच आशिल्लें नारी शक्ती वंदन आमी नमस्कार करता ह्या बायलां कडेन ह्या महिलां कडेन ह्या नारी शक्ती कडेन इतल्या खातीर की ह्या जगाची दोरी जर कोणाकडे जर आसा जाल्यार ह्या नारी शक्ती कडेन आसा प्रश्न विचारता मुद्दाम करता तुम्ही ही बायलां तुम्ही ही महिला शक्ती पार्लिमेंटात वचपाक नाका तुम्ही ही सगळी विधानसभेत नाका फक्त आमची मक्तेदारी असताना आसा पण ह्या काँग्रेसीक दिसता फक्त काँग्रेसीचे सगळे पुरुष प्रधान बसल्या तांकां दिसता की आपणच विधानसभेत आपणच लोकसभेत आसतले बायलांचे जे काही अधिकार ना तांकां दिसता अरे हे नारी शक्ती मंथन बिलाच्या निमतान आमी नारी शक्तीचे उपकार करनात आमी वेल्यान तांचो अधिकार आसा तो तांकां अधिकार मेळोवपाक दिता हो अधिकार तांकां मेळपाक जाय तुम्ही सगळी पार्लिमेंटान आनी सगळी कडेन उच्च उच्च सभाचे पाव आसता पण हे काँग्रेसचे धडधडी जे आसात ते तुमकां 33% रिजर्वेशन कशेंच दिवपाक दिवचे ना त्या खातीर हे बीड जाणे हाडले तांचं क्रेडीट वतले भारतीय जनता पार्टी क्रेडीट वतले माननीय नरेंद्र मोदी क्रेडीट वतले म्हणून त्या काँग्रेसीच्या सगळ्या ह्या भाड्यांनी सगळ्यांनी हो विश्वासघात केल्लो आसा आनी म्हणून आयज हो जनआक्रोश ह्यो सगळ्यो महिला आमी एकठांय जावन ह्या काँग्रेसचो निषेध करपाक आमी गेल्ले आसा हांव सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता आयज पर्यंत जे कितें ह्यो स्किमी येवजणी आनी ह्यो सगळ्यो अंत्योदय तत्वाचेर जर कोणी जर केल्यो जाल्यार भारतीय जनता पार्टी केली हांगा हांव सगळ्यो स्किमी सांगना पण सुरवात पासून केली ही सुद्दां आमी केन्नाय म्हणटात पयली म्हणल्यार लक्ष्मी दुसरी म्हणल्यार सरस्वती खरी म्हणल्यार दुर्गा ह्या सगळे जर नारी शक्ती जर आसा तांच्या अधिकाराक लागून लक्ष्मी म्हणून जर जनधन अकाउंट जर ओपन केलो तर ह्या सगळ्या लक्ष्मीचो भारतीय जनता पार्टीच्या माननीय नरेंद्र मोदींनी केलो आनी सगळ्यांक ते एका त्याचबरोबर सरस्वती शिक्षणाचे शासन केली फुकट शिक्षण त्याचबरोबर उच्च शिक्षणापर्यंत तांकां पावपाक जर कोणी जर एक व्हडलो मार्ग निवडून दिलो जाल्यार तो मार्ग नरेंद्र मोदीजी खातीर स्किमीच्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान हांव मुद्दाम दुर्गा आनी ताली इतल्या खातीर म्हणटा पण आयज हळूहळू ही महिला आमच्या संरक्षण क्षेत्रांत सुद्दां नेवार हातूंत आसूं किंवा आनी खंयच्या हातूंत आसूं सगळी कडेन मुखार आसा आनी हें सगळें करपा खातीर जी दारां उक्ती केल्ली आसा फाटल्या ह्या जवळ जवळ 12-13 वर्सां माननीय नरेंद्र मोदीजी आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आनी त्याच बरोबर सगळ्यांत व्हडलें जर दार जर ओपन जर कोणाक करतात ह्या महिला शक्ती ही महिला शक्ती घरा कडल्यान ऑफिसा कडेन वताली पंचायतींतल्यान ती त्या ह्या जाग्यार पावपाक जाय त्या पार्लिमेंटान भितर सगळ्यो महिला दिश्टी पडपाक जाय 50% महिला दिश्टी पडपाक जाय म्हणून ते तांचे हक्काचें अशें जे बील हाडिल्लें तो कायदो हाडपाक केलो तो 33% रिजर्वेशन हो कायदो करून म्हणून म्हणजे तांकां करपाक दिवप ना आनी तांकां हे अधिकार दिवपाक ना कारस्थान जर कोणें केलें त्या काँग्रेसीन केलें म्हणून त्या काँग्रेसीचो निषेध करता आनी ह्या जन आक्रोशाक भितर आयिल्ले सगळ्यो महिला पयस पयल्यान दिसता पळय सगळे देवाक येतात त्या महिलांचो सन्मान करतना एक आमी तुमकां वचन दिता की तुमचे जर बील जर पास करतले जाल्यार फक्त भारतीय जनता पार्टीच पास करतली आनी माननीय नरेंद्र मोदी करतले आनी म्हणून ह्या निमतान तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन हे मोठ्या मोठ्या शक्ती मोठ्या योजना मोठ्या उद्देश मोठ्या अपमानाची सगळी आता आयिल्ली आसा आपली शक्ती दाखोवपाक ते शक्ती वंदन करता बोलो भारत माता की आम्ही नारी शक्ती सगळ्यांना दाखवून देते की जे मेजॉरिटीचा एक बिल पास करपाक ते भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येते आमचे 33% आरक्षण आसा ते बिल ते इम्प्लिमेंट जातले आणि अशा आम्ही सगळे नारी शक्तीच्या वतीन आम्ही तुमकां
सगळ्यात भगिनी, आज आम्ही शिरगावचे लयराई जात्रे घेऊन तुमका सगळ्या जणांना खूप खूप वरवी नारी शक्ती वंदन करता, भारत मातेक वंदन करता आणि नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल या बिलाक विरोध करपी काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा म्हणजे इंडिया अलायन्स या सगळ्या पक्षांचा निषेध करता आणि आयच्या गोंयांतल्या सामान्य महिला आक्रोश रॅली हजारोच्या संख्येने जमलेल्या आमच्या महिला भगिनींचे हांव स्वागत करता. आयच्या या आमच्या कार्यक्रमाक भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, त्याचबरोबर आमच्या महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आमचे बाई सुवर्णा तेंडुलकर, आमदार भिलायला आमदार डॉक्टर देविया राणे आणि गोंयभरातल्या कानाकोपऱ्यातल्या आयल्या माझ्या माता भगिनी हांव नमन करता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी वुमन सेंट्रिक गव्हर्नन्स चलयले. वुमन सेंट्रिक गव्हर्नन्स म्हणजे कितें? माझ्या माता भगिनी कितें जाय तें दिवपाक जाय. 2014 तुम्ही पळयात, जर कोणाक टॉयलेट जाय ताका टॉयलेट दिलो, जर कोणाक घर जाय ताका घर दिलें, जेका कोणाक अकाउंट ओपन करपाक जाय जनरल अकाउंट केलो, पण ताका विरोध कोणी केलो? काँग्रेसीन सातत्यान जे आमी म्हणटा की जे देश विरोधी त्यांच्यानी स्टँड घेतलेला आहा, अराष्ट्रीय आहात ते वुमन विरोधी आहात. या देशातल्या 70 कोटी महिलांचो अपमान जर कोणी केला असत जाल्यार त्या काँग्रेसीन केला. हांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. आमी सातत्यान म्हणटा की देश विरोधी काम करपी काँग्रेस हांच्यानी जनधन खातीर हाका विरोध केला, हांच्यानी आमी सीए बिल हाडले ताच्या खातीर विरोध केला, हांच्यानी जे जे आमी म्हणटा तशें बरें काम करपाचें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना जेन्ना पाऊल उचललें तेन्ना तेन्ना विरोध करपाचें काम जर कोणी केला जाल्यार तें काँग्रेसीन केला. आमी सीए हाडलो, हांच्यानी विरोध केलो. आमी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिवपाचो प्रयत्न केलो, हांच्यानी विरोध केलो. आमी म्हणटा की आमी नक्षल विरोध भारत करपाचो प्रयत्न केलो, हांच्यानी विरोध केलो. आमी घुसखोरांक भायर काडपाचो प्रयत्न केलो, हांच्यानी विरोध केलो. आयजूय बी आमी SIRच्या माध्यमांतल्यान जे भारतीय आसा तांकांच फक्त हांगासर वोटिंगाचो अधिकार आसा जाल्यार हे विरोध करता. अरे आमी म्हणटा हांगासले जे भारतीय आसा ते हांगा रावपाक जाय, हांगासले घुसखोर जे बांगलादेशांतल्यान आयिल्ले आसात, जे बाकीच्या कंट्रींतल्यान आयिल्ले आसा तांकां हांगासल्यान धांवडून घालपाक जाय. ह्या फक्त भारताच्या नागरिकांकूच हांगासर हक्क आसा की मतदान करपाचो. आणि म्हणून तर गेली 30 वर्सां जेची आमी वाट पळयताले की पंचायत टू पार्लमेंट ह्यो महिला भगिनी आसपाक जाय, महिलांचो न्याय ताका दिवपाक जाय. वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्साच्या उपरांत वुमन लँड गव्हर्नन्स जावपाक जाय. महिलांक अधिकार जाय महिलांच्या न्यायाचेर उलोवपाचो आणि त्याच पद्दतीन मतदान करपाचो. पंचायतीन आसतले, विधानसभेत आसतले, पार्लमेंटात आसतले. आणि हो न्याय दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार त्या माननीय प्रधानमंत्रीचें स्वप्न आशिल्लें पंचायत टू पार्लमेंट पर्यंत आमच्यो महिला भगिनी पावच्यो आणि हाच्याच खातीर नारी शक्ती वंदन अधिनियम बील आशिल्लें. 2029 आमी म्हटलें की हय आमच्यो महिला भगिनी 200 ट्रॅक्टर महिला भगिनी ह्यो पार्लमेंटात पावपाक जाय. म्हणून तर आमी म्हटलें की सीट जे आसात 540च्या उपरांत 812 पर्यंत पावचे. 200 ट्रॅक्टर सुमार महिला भगिनी ह्यो देशाच्या विविध भागांतल्यान म्हणजे कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत पार्लमेंटात पावले आसल्यो. आणि जेन्ना जेन्ना महिलांच्या अधिकाराचेर विचार जातलो आसलो त्या अधिकाराचेर ते आपलें मत मांडटले आसले. आज या पुरुष प्रधान काँग्रेसीन त्या महिलांक लोकसभेत पावपाक दिले ना, त्या महिलांक विधानसभेत पावपाक दिले ना. तांच्या हक्कापासून वंचीत दवरपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ह्या काँग्रेसीन केलें. हाचे वर्सीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी सलोनी आमी म्हणटा की 4 पिलराचेर ते सरकार चलयतात. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. हितूंतली नारी शक्ती आमकां महत्वाची आसा. आनी 50% जांचें पॉप्युलेशन आसा तांकां तुमी अधिकार दिना. हांच्यानी केन्नाच या देशातल्या महिला भगिनीचो गरिबांचो विचार करूंक नासलो. आणि म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री हांच्यानी उजाला स्कीम काडपाचें काम, जे ज्याच्या घरात लायट ना ताका लायट दिवपाचें काम मोदीजीन केलें. उज्ज्वला स्कीम दिवपाचें काम
ज्याच्या घरात LPG कनेक्शन ना ताका LPG कनेक्शन दिवपाचें काम केलें. आमी म्हणटा की जेका पयले फावटी महिलांच्या नावाचे घर करपाचें काम प्रधानमंत्री आवास योजनेच्यान केलें. पयले फावटी 11 कोटी टॉयलेट बांदले आनी ज्याच्या घरात टॉयलेट नासलो ताका टॉयलेट दिवपाचें काम कोणी केलें? मोदीजीन केलें. हर घर नल से जल, ज्याच्या घरात नळ नासलो ताका नळ दिवपाचें काम कोणी केलें? मोदीजीन केलें. आमी म्हणटा जनधन अकाउंट काडलें. म्हज्या महिला भगिनीचो अकाउंट हो बँकेत नासलो. 44 कोटी अकाउंट केले, महिला भगिनीचे अकाउंट जाले. आमी हेजर प्रत्येक गोष्ट पळयत जाल्यार मोदीजी वुमन सेंट्रीक केल्या. महिलांचे शिक्षण हे तांकां 10वी पर्यंत पुराय देशात फुकट दिवपाचें काम कोणी केलें? मोदीजीन केलें. महिलांक पयले फावटी आमी जे म्हणटा की डिफेन्साक तांकां वचपाचो जो अधिकार कोणी दिलो? मोदीजीन दिलो. अशा पद्दतीन तुमी जर पळयशात स्टार्टअप इंडिया पळयात, स्टँडअप इंडिया पळयात, मुद्रा लोन पळयात, अरे 50% पेक्षा चड कोण जर आसात जाल्यार त्यो महिला भगिनी आसात. ह्या धर्तीचेर गोंयांत सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान महिलांचो सन्मान केला. 1,80,000 महिला भगिनी दर महिन्याच्या 10 तारखेक गृह आधाराचे 1,500 रुपये घालपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला. आणि येत्या काळात वाडोवपाचें काम सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करतले. हाज्या पयलीं इतली वर्सां काँग्रेस सरकार आसलें आमकां केन्नाच उगडास जावना. आमी पळयता आमच्या विधवा भयणी आसतले 2,000ची पेन्शन दिवपाचें काम किंवा आमच्या सिनियर सिटीजनांक 1,40,000 लोकांक आमी म्हणटा तशें 2,000 रुपया पेन्शन दिवपाचें काम हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. आमची ट्रायबल भयण जर आसत आनी ट्रायबल विधवा भयण जर आसत जाल्यार तिका एडिशनली 2,000 रुपया प्लस तिका 2 भुरगीं आसत जाल्यार आनी 4,000 रुपया जे 6,000 रुपयाची पेन्शन जी आसा हे दिवपाचें काम कोण करता आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार करता. सलोनीत महिला भगिनीचो सन्मान करपाचें काम हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला. आनी म्हणून तुमी काडून पळयात आमी एका म्हणटा आसतना नारी शक्ती वंदन अधिनियम म्हणटले. हे महिलां खातीर वुमन रिजर्वेशन बील आशिल्लें हो महिलांचो सन्मान आशिल्लो. हे महिलांक पुजनीय ठिकाणी व्हरून दवरपाचें काम केल्लें. म्हणून आज येद्या मोठ्या प्रमाणात आक्रोशात गोंयांतल्यो म्हज्यो सगळ्यो भगिनी ज्यो भायर सरल्या ज्यांच्यानी ह्या बिलाक विरोध केला, त्यांच्यानी महिला विरोधी स्टँड घेतला आणि त्यांनी अराष्ट्रीय स्टँड घेतला. 50% असलेल्यो महिला भगिनी तांकां दाखोवन दितल्यो अरे हय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक एनडीएच्या गव्हर्नमेंटाक मोदीजीक दिसतालें पंचायत टू पार्लमेंट पर्यंत आमच्यो महिला भगिनी आसच्यो, पण ह्या काँग्रेसीक दिसलें ना, ह्या राहुल गांधीक दिसलें ना. आनी तांणी उत्तर दिवचें की तांणी सांगचें की महिलांचो अपमान कित्याक केला तो हे सांगपाची गरज आसा. आनी तांणी अराष्ट्रीय धोरण कित्याक घेतला हे सांगपाची गरज आसा. आनी ह्या गोंयांतल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांक सुद्धा विचारात अरे फाटले फावटी भारतीय जनता पार्टीन 50% रिजर्वेशन लोकसभेत दिल्लें. आमी एक तिकेट जर महिलांक आमची एक तिकेट आमी महिलांक दिल्ली हो महिलांचो सन्मान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला. सातत्यान महिलांक मान दिवपाचें काम सन्मान दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टी पक्षान सदोदीत केल्लें आसा. पण हेका विरोध जर कोणी केला आसत जाल्यार काँग्रेसीन केला. तांच्यांनी आपल्या 50 वर्साच्या टेन्युअरात एक तरी स्कीम दाखयात जी महिलांच्या खातीर काडली. तांच्यांनी एक तरी योजना दाखयात ती तांच्यांनी महिलांच्या खातीर केली. तांच्यांनी ना शौचालय ना नळ ना गॅस हे 50 वर्साच्या कार्यकाळात केन्नाच केलें ना. आणि ज्या पक्षात महिला प्रधानमंत्री दिली पण त्यांनी महिला रिजर्वेशनाचो विचार करूंक ना. खरें म्हणजे त्यांनी हो विचार करपाक जाय आसलो. आणि तेन्ना संदी आयली मोदीजी तांकां सांगलें, मोदीजी त्या बिलाचेर उलयता आसतना सांगलें अरे महिलांचो सन्मान करपाची तुमकां संदी आयली आसा, क्रेडीट घेयात तेजी. आमी सांगताले की हय आमी एक मतान बील पास केलें. तें बील फक्त आमी पास करूंक ना पुराय पार्लमेंटात केलें म्हणून सांगताले आसले. महिला तुमचोय सन्मान करतलो आसलो पण तुमी त्या लायकीचे ना हे आमकां सांगपाक जाय ताका वचोन. तुम्ही महिला सन्मान करपाच्या लायकीचे ना, तुम्ही महिलांचो अपमान केल्लो आसा हे आमकां ताका सांगपाक जाय. मनाली होम मिनिस्टर बिलाचेर उलयता आसतना सांगलें हे म्हणपाक लागलें नॉर्थ
आणि असो विरोध जावपाक शकना. आम्ही नॉर्थ इंडियातले जर सीट वाटता आसत जाल्यार साऊथ इंडियातले सीट तितकेच वाटताले आणि गोंयच्या लोकसभेत सुद्धा 3 मतदारसंघ जातले असते. एक मतदारसंघ कायमचो आमच्या महिला भगिनी खातीर रिझर्व जातलो असतो. गोंयाच्या विधानसभेत 13 महिला पक्ष असतो. आताच्या घडी घडलं जाल्यार या 13 महिला स्वातंत्र्यात दर फावटी विधानसभेत पावपाचो अधिकार आसलो असतो आणि तुमच्या अधिकाराच्या विषयी उलोवपाचो मान हो त्या माझ्या महिला भगिनी मेळटलो असतो. पण तो ना जर कोणी केलो आसत जाल्यार त्या काँग्रेसीन केलो म्हणून तुम्ही येता प्रत्येक कोटी आता आमच्या दोघा आमदार दोघा बहिणींनी जसे सांगला तुम्ही विधानचे पडटल्याच्या काँग्रेसीक आमचो अधिकार तुम्ही कित्याक केलो हे विधानचे पडटले आणि प्रत्येक कोटी मोदीजीच्या बऱ्या कामाक तुम्ही विरोध कित्याक करता हे विधानचे पडटले. लोकसभेचो त्यांचो तो सावताचो खासदार तेका विधानचे पडटले. तू महिला विरोधी आसा हे तेका सांगचे पडटले आणि या काँग्रेसीक सांगचे पडटले. तुम्ही 70 कोटी महिलांचा अपमान केला हे तुम्ही सांगचे पडटले. म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी सदोदीत नारीचो सन्मान केला. हांच्यानी सदोदीत नारी हांच्यानी खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही म्हणटा नारी शक्ती बंधन अधिनियम बिल हाडून तांचो खरो सन्मान करपाचें काम केलें. पण ते हाडोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार त्या काँग्रेसीन केलें. विचारात तांकां जाप विचारपाची गरज आसा त्या काँग्रेसीक कित्याक तुम्ही केलें हें. म्हणून आज जगा संकेत तुम्ही जी सगळी जण हांगासर आयल्या तुमच्या खूप खूप अभिनंदन करता आणि त्याच तेकान काँग्रेसी बसून विचारात की कित्याक तुम्ही येदो व्हडलो विरोध केलो होतो आणि दाखोवन दिया पुढल्या इलेक्शनाक आणि पुराय गोंयांतली आमची नारी शक्ती पुराय गोंयांतली माझ्या महिला भगिनी दाखोवन दितली तांकां येता त्या इलेक्शनाक महिलांची ताकद कितें आसा ती दाखयतली काय ना. हय तर म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. नारी शक्तीचा महिला मोर्चाचा खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. माझ्या दिदीने आपण संबोधित केल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानतो. सगळ्यांना हजारों के संख्या में गोवा के महिला आज रोड पे आए हैं. उनको संबोधन करने के लिए मैं यहाँ पे था. जो मैंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का मैंने जो कांग्रेस ने पड़ाव किया जो बिल पास न होने दिया इसलिए सभी मेरे महिला भगिनी यहाँ पे आए. मैं उनका स्वागत करता हूँ. इस महिला आक्रोश रैली को उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ पे आए हैं उनका आक्रोश दिख रहा है की काँग्रेस को विरोध करने का. सीएम तुम्ही नारी शक्तीच्या कारापूर सर्वण नारी शक्ती नाही काय म्हणता सीएम. और कौन जा रहा है वहाँ पे?